भाव भयणीनो, आयज देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना जायतीं चित्रां म्हज्या दोळ्या मुखार घुंवपाक लागलीं. एके वाटेन जेजू आनी रोगोत, दुसरे वाटेन मारिया आनी आवय, तिसरे वाटेन आग्नेस आनी मार्तीरपण. आनीकूय चित्रां येतालीं ती कुशीन काडल्या उपरांत ह्या चित्रांचेर हांवें म्हजें मन इल्लेंशें गुंडायलें. जेजू, आयज जेजू विशीं शुभ वर्तमान फकत धाकटेंशें 3 वडींचें. जेजू जेन्ना आपलो वावर करतालो आमी ह्या दिसांनी आयकत आयल्या, जायतो लोक ताचेशी येतालो, खेट करून येतालो, ताका हात लावपाक सोदतालो, बरो जावपाक सोदतालो. हेब्रेवांच्या चिटीन ह्या दिसांनी आमी आयकता जेजू महायाज्ञीक. आनी जेजू महायाज्ञीक कसो जेजून आपणाचीच बोली केल्या. याज्ञीक दुसरी भेट भेटयता, दुसऱ्यांची जावं बोकडांची वो जनवारांची, पूण हो जावन आसा महायाज्ञीक जाणें आपणाचीच आपल्याच रोगतान बोली केली. जाल्यार हेंच रोगोत जें जेजून वारयलां तें जिवीत दिवपाचें रोगोत. ह्याच पासत जेजूचो पाटलाव करपी आपलें रोगोत वारोवपाक जरी तर पडलें जाल्यार फाटीं सरना. भोव करून जेन्ना ह्या भावार्थाक लागून दुमाळो येता, ह्या भावार्थाक लागून कसलेय त्रास पडटात, भिरांत येता, तेन्ना धिरान मुखार सरता. आग्नेस रोगत साक्षीण आयज आमकां दिसती पडटा. हें मार्तीरपण बगूंक ती फुडें सरली आनी जो आपलो भावार्थ आसलो त्या भावार्थाचेर आड वचूंक ना. रोगोत वारोवपाक तयार जाली, रोगोत वारयलें. आयज तिका आमी रोगत साक्षीण म्हणून तिची परब करता. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी हे नोवेनाच्या दिसांनी आसा बोव पाठ सायबिणीच्या, कितें भाशेन आमी मागता ज्यो आवयो आसात, आवय जावच्यो आसात, आवय जावपाक सोदतात, आवयच्या देण्या पासत मागतात, असल्या आमच्या भयणां पासत आमी मागता, तांचो उगडास करता. आंकवार मारिया आवय, आनी आवय कशी आवय जावच्या वेळार ती जेन्ना गर्भेस्त आसली तेन्ना कसले त्रास तिणें भोगल्यात, वो गर्भेस्त आसतना कसले त्रास पडटात, हे आंकवार मारयेन एकदम बरे भाशेन सोंसलां, भोगलां. सगलो कम्फर्ट ऑफ होम तिका मेळूंक ना. पूण गर्भेस्त आसतनाय आनी जेजूक जेन्ना जल्म दिवचो वेळ लागीं पावतालो तेन्ना आनिकूय त्रास तिणें भोगल्यात. कोश्टांतल्यान आनीक हे सगळे स्ट्रगल्सांतल्यान जेजूक ह्या संवसारान हाडला. भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळ करता आसतना हेब्रेवांक चीट बरोवपी आमकां कितें भाशेन उगडास करता रोगताचो. हें रोगोत बोकड्यांचें, पाडकुल्यांचें न्हय, पूण खूद ह्या महायाज्ञिकाचें जेजूचें रोगोत. आनी जेजूचें रोगोत आमकां जिवीत दिता जाल्यार ह्या रोगतान आमचीं पातकां धुवन काडटा. ह्या रोगतान आमकां पेकोवणी दिता. आमच्या वेगवेगळे तरेच्या दुयेंसांक आमकां पेकोवणेचो हात, त्याच पासत जेजूक जीं कोण हात लावपाक येतालीं तांकां ताच्या रोगतान ही पेकोवणी मेळटा. आनी आयज पासून आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक, खरो भावार्थ दवरप्यांक ही पेकोवणी मेळटा जेजूच्या रोगतान दिल्ली. आनी ही चित्रां भाव भयणीनो म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटा आसतना आनीक एक चित्र जें ह्या दिसांनी म्हज्या दोळ्यांतलें भायर सरपाकूच शकना. आयज मार्तीरपण भोगता, रोगोत वारयता ही आमची सृश्टी. आयज जायते कडेन दोंगर कातरलेले दिसती पडटात. आमच्याच गांवांत पासून ह्या दिसांनी एक दोंगर कातोत्ता, रोगोत कशें दिसता. ह्या दिसांनी थोड्यांनी वॉट्सॅपाचेर चित्रांय घातलेलीं आसात, पयस तावन वयर तावन काडलेलीं. आमचे सृश्टीक घाय घालीत आसाव आमी, तिचें रोगोत वारयत आसाव. आवय कशी ह्या दिसांनी आमी म्हणटा म्हादेई नदी एक आवय जाल्ल्या भाशेन आपले शातींतलें दूद आपल्या गोंयकार पुता धुवांक पिवयता. तिचेरूय आयज आमी घाय घातलेले आसात. मार्तीरपण ही सृश्टी भोगीत आसा. तर भाव भयणीनो, रोगतांतल्यान जरी तर आमकां जिवीत येता जाल्यार आमची सृश्टी माता जें रोगोत आमचे पासत वारयता तातूंतल्यान वो तें फुकट वचूंक जायना. आनी हें जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार आग्नेसा भाशेन आमी हें मार्तीरपण भोगूंक
भोव करून स्वताक उबी रावता तेन्ना असले मार्तीरपण बगूंक रोग साक्षीपण बगूंक आमी जरी तर तयार आसा जाल्यार जेजूच्या हाताक जेजू महायाज्ञीक ताच्या हाताक धरून आमी मुखार सरता आनी होच महायाज्ञीक आपलें रगत परतून आमकां ह्या आल्ताराचेर हाजीर करता आपल्या मासा रोगताची ही भेट आमकां दिता जी उण्या सऱ्याची भेट आमी करता मनशांक कशी तातूंतल्यान जेजू आपल्या रोगता मासाची भेट आमकां दिता तर देवाचें उतर आमकां हीच घोटाय दिवं हें करता आसतना भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यो जरूय फकत 3 वडी हे 3 वडींनी आमी पळयता जेजूची घरचीं हें सगलें जें घडटा आनी जेजू कितें करता लोक जेजू सवें कितें करता हें सगलें पळोवन एके भाशेन तींच घुसपागोंदळाक सांपडलेली कितें जालां काय हो लोक इतलो कित्याक चिक्कार भरून जेजूचेर वचून पडटा कित्याक जेजू जीं उतरां उलयता तीं मागीर ताचे विशीं जे वडील आसात राजकीय वडील आसात ते उलयतात ते जे फारिजेव आसात धर्मशास्त्री आसात ते ताचेर आड गुडमेल करतात घडये हें सगलें उलयता आसतना तातूंतले कोण तरी तांच्या घरच्यांक वळखुपी तांणी धमक्योय घडये दिल्यो आसतल्यो जेजूच्या घरच्यांक मातशें सांबाळात ताका पळयात तो कितें उलयता तो आमकां ओकमान कोत्ता फारिजेवांक ओकमान कोत्ता धर्मशास्त्र्यांक याज्ञिकांक ओकमान कोत्ता राष्ट्राच्या वडिलांक राजकीय वडिलांक ओकमान करता सांबाळात ताका आनी पळय ताची घरचीं ताका धरून हाडूंक म्हणून गेल्लीं कित्याक जें कितें जेजू करतालो तें सगलें बरें करतालो पूण हीं घरचीं जीं घडये ह्यो सगल्यो भाशेच्यो धमक्यो आयकल्ल्यो आपल्या जेजूक आपल्या पुताक आपल्या भुरग्याक साल्वार करपाक ताका हाडून गेलीं आनी ताणें म्हणलें ताची मोत उडल्या तो कितें उलयता तो ताका खबर ना आतां तो कोणाचें आयकना तो कितें उलयता तो डेंजरस ताका मारपाक शकतात ताका नाच करूंक शकतात हें सगलें उलोवन भाव भयणीनो आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान हीं घरचीं जेजू सवें आपलो हुस्को दाखयतात फामिलीचो हुस्को जाल्यार आयज आमकांय ही करपा मागुया आमी मार्तीरपण जेजूचें घेवपाक तयार आसा काय आमच्या भावा भयणां पासत आमचे सृश्टी पासत स्वता पासत आनी जेजूच्या शुभ वर्तमाना पासत हें करूंक जरी तर आमी तयार आसा वा आमी जावंक सोदता तयार जाल्यार आमचे आवयची देख घेवया आंकवार मारीची देख घेवया ती सदांच दुसऱ्यांच्या आदाराक पावली आनीक आपल्या जिवितान ही खालतिकाय घेवन हे त्रासांचेर कश्टांचेर तिणें जैत वेलें जेजूक संवसाराच्या सोडवणाराक संवसारांत हाडलो आनी जेजूक संवसाराक दिलो तर आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक हाजीर करूंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या ल्हान ल्हान त्यागां वरवीं जायते त्याग करूंक पडटात दादुसकायो त्याग करूंक पडटात ह्या त्यागां वरवीं आमी ह्या संवसाराक बरेपण हाडूंक आमकां करपा मागुया